सनबर्न महोत्सव व्यवस्थित जावचो हाच्या खातीर बार्देस उपजिल्लोधिकाऱ्याच्या फुडारपणाखाली महत्वाची बसका जाली। ह्या बसकेक उत्तर गोंय पुलीस अधीक्षक नितीन वाल्सन, प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अधिकारी आणि सनबर्न आयोजकांच्या वतीन तांचे प्रतिनिधी हजर आशिल्ले। भौशीक सुरक्षा आणि सैमाची राखण करपाच्या उद्देशान ही महत्वाची बसका जाली। संभाव्य धोको लक्षात घेऊन अधिकाऱ्यांनी कोर्टात सर्वसमावेशक कृती आराखडो सादर करपाचेरूय हे बसकेन चर्चा केली। म्हणजे आमकां तेंच्यांनी एप्लिकेशन केला हेजे म्हणटा ते परमिशनाचे एनओसीचे परमिशन आनी आजून पर्यंत आमी दिवंक ना तेंकां। ना दितले न्हू परमिशन दितले न्हू पंचायतीचे घेतात ते परमिशन घेतातूच पूण निमाणे 4 दीस आसतनाच घेताले ते एवरी इयर। पंचायत पळय पंचायत तुका हांगा सनबर्न म्हणटा पळय त्या गांवांत कोण ओपोज अशें कोण ना। सो आमी तांकां परमिशन इतली वर्सां आतां जाली कितली आतां 10 वर्सां तरी जातली सगळे दिवन येयल्या आनी आमी दिल्या न्हू तशें अशें कितें आतां तेंचे इलिगलिटी कितें आहा कितें आतां गव्हर्मेंट ऑथॉरिटी आहा न्हू तेंच्यांनी चॅक करूंक जाय न्हू तें आमी आमचे कडेन आमचे फक्त एक परमिशन आसता तांकां ना परमिशन पळय आमकां तेंच्यांनी 3 दिसूच म्हटल्या परमिशन। आतां 4थ्या दिसाचें तें आतां न्यूजा वयल्यानूच आमकां कळटा कितें की बाबा ते 4 दिसाचें मागता म्हणून कळ्ळें। पूण तो आतां 4थ्या दिसाचें तें कितें गव्हर्मेंटा कडेन दिसता तेणी कितें 5 जायसरूच मागला हें कितें तरी आयकलां पूण आतां ही कितली खरी गजाल ती हांव न्हू म्हाजे कडेन ना आजून पर्यंत म्हाजे कडेन तरी येवंक ना पूण आमी ताका आमी एक्चुली ओपोजूच केला न्हू। एक्चुली पळय तुका आतां 30 वर्सां आमकां नाका आतां तेणें मागला 5 म्हणटा तें सांगता तुका आमी दितना आमी दिवंकूच ना ओपोज आतां करचोच पडलो ना लोकांक नाका जाल्यार मागीर आमी करता न्हू आनी कितें करतले पूण तेणें मागला तें तुका सांगता हांव आमचे कडेन मागूंक ना गव्हर्मेंटा कडेन आमी आयकलां तुमचेच सोर्स आमकां सांगता आमकां कोणाने आतां तूं हांव कितें म्हणून सांगू पंचायत पळय आमी परमिशन दिना पूण गव्हर्मेंट दिता तुमीच सांगल्या मरे आतां हांव कितें म्हणून सांगू आतां हेज्या इतली वर्सां गव्हर्मेंट तांकां परमिशन दीत येयल्या न्हू। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।